बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सोडवे स्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. प्रितीवंत भयणी भावांनो, व्हडे भोगतीन भावार्थान आनी संतोशान भरून आयज रुजाय सायबिणीची परब संबरूंक आमी एकठांय जाल्या. आयचे परबेक तयारी करतना आमचे शीर राव हे वर्साचो गौलीक विशयाचेर आदारून एक दिसाक आमच्या गौली बापान आपल्या गौलीक चिटीन दिलोलो संदेश नियाळूंक आनी ताणीन दिलेली दिशा आपणावूंक आमी प्रयत्न केला. हेच गौलीक चिटीचेर आदारून आमचे परबेचो विशय विंचून काडला. रुजाय सायबिणीचे भोगतीन देवाचो खोल अनुभव घेवन उर्बेवंत गोवाय जावंक आमचे शीर राव जाणी जेजूक अनुभवला ताचें जिवीत आदले भाशेन उरोंक ना, पूण तीं आपलें जिवीत नवसरून जेजूक उर्बेन गोवाय दितात. रुजाय सायबिणी देवाचो खोल अनुभव घेवन उर्बेवंत गोवाय जावंक ती जियेली. तिचे विनोनीन तिणें घेतलेल्या असल्या देवाचो खोल अनुभवान भरून ताचे उर्बेवंत संतोशभरीत आनी काळजीदार गोवाय जावच्याक आमचे शीर राव म्हूण जेजू लागीं मागून हे पवित्र मिसाचे संबर्भान कोतकोत्यान मागुया. आनी ह्या परबे समयार ही मिसाची भेट बापाक मानता ते भाशेन जावंक पावूंक आमचेंच पातकी सोयम ताका उक्तें करुया. आमच्या पातकांची दूख धरुया, बोगसणे मागून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी चड पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागीमोन सदांच सांकवार मोरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. चड पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. खुशालकायेच्या माळ्यांनी बरोवन देवाची तुस्त करून सगळीं बरोबर ह्या वेळार मोहिमा गावुया. Amen.
प्रार्थुया ह्या आयच्या भेटेंत खेरीत भाशेन पालोमा फेर्नांदीस आपलो वाडदीस समोरुमता. त्याच बरोबर ड्वेना डिमेलो आपलो 21वो वाडदीस समोरुमता. रोवेना आपलो वाडदीस समोरुमता आनी बरी भलायकी मागता रॉनेल पेरेरा. हांची सगल्यांची तेसां मनान दवरतना आमी ह्या वेळार जायते कितें घोडीक देवा थंय रुजाय सायबिणीचे मजतीन मागूंक आयल्या ओगेपणी आमचें हें तेसां ह्या वेळार आल्ताराचेर आमी दवरुया. सोर पदवेदार देवा भोव बागिवंतांक वारमायेची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोसतांव. ही मोगाळ आवयचे विणवतीन ह्या संवसारांत सर्व वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक तूं आमकां पावय. हें आमी मागतांव आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान आब्रामाक म्हणलें, तुजो देस, तुजो घोराबो आनी तुजे बापायचें गोरदार सोड आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देसांत वच. हांव तुजे तावन एक व्हड पोरजा उपजयतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालता तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालता तांचेर हांवूय शिराप घालतलो. प्रितुमे वेली सगळीं कुलां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. सर्वेस्पराच्या उतराक पालो दिवन आब्राम भायर सरलो आनी लोटूय ताच्या बरोबर गेलो. आब्राम हारान गांवांतलो भायर सरलो तेन्ना तांकां 75 वर्सां आसलीं. आब्राम साराक आपले बायलेक तशेंच लोटाक आपले भाचेक आनी हारानांत सगळीं ग्रेसकाय आनी पोरजां जमलोली तितली घेवन कानानाचे वाटेक लागलो आनी थंय पावलो. शिकेमच्या पवित्र जाग्यार पर्यान मुंगे मोरेच्या शिंदूर रुका पर्यान तीं भोंवलीं. त्या काळार त्या गांवांत कानानकार लोक रावतालो. आब्रामाक दिश्टी पडून सर्वेस्परान म्हणलें, हो देस हांव तुज्या संस्थीक दितलो. आनी आपणाक दिश्टी पडलेलो त्या सर्वेस्पराच्या मानाक आब्रामान एक वेदी बांदली. देवाचें उतोरें. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. म्हणुया, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली. सगल्यो पिंडकां म्हाका भागी म्हणटल्यो. सोड बोलिश्टान म्हाका केलीं ओजापां. पवित्र ओर्चीत सदां ओर्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. आपली भक्ती करतल्या थंय आमचो देव पिणके पिणकेत कालकूत दया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर कालसांत मनान गोर दवरतल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. पदवेदारांक सोंद्रां वयलीं शेवटिता. ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी. ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतितात. जबाब.
म्हजो आत्मो सर्वेस्वराक वाकांता म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा उगडास दवरून आपल्या दोया मोगाचो इस्रायलांक आपल्या चाकरांक बालगितात अब्रामाक आनी ताचे दू पुतांक दिल्ले उतर विस्वाशी देव सांबाळटा जबाब म्हजो आत्मो सर्वेस्वराक वाकांता म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा दोर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप जैतुनाच्या दोंगरार तावन शीस जेरुजाल्याक परतले एका सोनवाराचे वाटे इतलो हो दोंगर जेरुजाल्याक लागीं उरता शारांत भितर सरतोच ते रावताले ते उंचल्या कुडांत गेले ते हे पेद्रू जुआंव जाकोब आंद्रे फिलीप तोमे बाल्तुरुम्यो मात्यो आल्फेजाचो पूत जाको आनी उर्बेवून सिमांव आनी जाकोबाचो पूत जुदास जेजूचे माये मारये आनी ताच्या भावा भयणी बराबर तशेंच हेरां ओस्तुऱ्या सांगाती ते सोगले एकाच मनान मागणें करीत आसले देवाचें उतोरें देवाचे वडोदकार उद्गार बाग्यूंस आंकवार मारये तूं सोदोवी तूं भोव मानेस्त कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे ताय उदेन आयलो Sorvespor तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं जुआंवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या तिसऱ्या दिसा गालिलियाच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली त्या लग्नाक जेजूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें तांचे लागीं सोरो ना जेजून तिका म्हणलें ओस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावूंक ना ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलेंय तुमी करात थंय जुदेवाचे शुद्धी करपाचे रिती पोरमणे फातरांची 6 दोणां आसलीं दर एकांत 4 ते 6 कोळशे जाताले जेजून तांकां म्हणलें दोणां उदकान भरात आनी तांणी तीं ओतोसर भरलीं ताणें तांकां म्हणलें तांतलें इल्लें काडून लग्न उत्सवाच्या कारबाऱ्यांक व्हरून दियात तांणी तशेंच केलें कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो पूण उदक काडलोले ते चाकोर मात जाणो आसले देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतूच ओलको तो वांडटात पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या इश्टानू साश्टींतलें एकलें कुटुंब आवय बापूय आनी दोगां भुरगीं तरणाटीं चेडूं आनी चेडो आपले गाडयेंत प्रवास करतालीं गोंयच्या भायर गेलेलीं आनी आपलें काम सोंपोवन परत घरा परततालीं रातचो वेळ तरणाटो भुरगो जो गाडी चलयतालो अकस्मात मुखार येतोल्या इंटरस्टेट बसीच्या लायटीचेर दिपकोवता आनी तो उपरांत म्हाका सांगतालो ते भाशेन आपली गाडी तो डिवायडराचेर चडयता गाडयेची स्पीड फास्ट आसलोल्यान गाडी नेटान मुखार वेता पोत्तोता आनी पोत्ती पडटा सगलो आवाज आनी गडबड पळोवन ज्या बसींत लोक आसलो तो भायर सरता आनी ह्या गाडयेची दुर्दशा पळोवन भितर कितें जालां आसतलें तें घोडेक बाबडो एकलो येवचिता पूण देवाची मिलाक पळयात ही सगलीं चारूय जाणां सोयी सोलामती हो लोक तांकां भायर काडटा एम्ब्युलन्साक आपयता आनी तांकां हॉस्पिटलांत पावयता मागीर जेन्ना हांव ह्या कुटुंबांतल्या ह्या चेडवा लागीं उलयतालो तरणाट्या लागीं उलयतालो ताच्या उतरांनी ते म्हणटा फादर आमकां कोणाकूच त्या दिसाक ती लायट आमच्या दोळ्यांचेर पडोन उपरांत कितें जालां तें कांयच आमी नकळो वी ऑल वेंट अनकॉन्शियस पूण फादर जेन्ना आमी हॉस्पिटलांत पावलीं दोतोर आमकां पळोवन शॉक कित्याक आमकां कोणाकूच व्हडली इंजरी कांयच जावंक नासली पूण फादर आमकां चारूय जाणांक एकूच उगडास आसा त्या रातीचो एकूच उगडास आनी कितें तो फादर हो ओपसोय घडलो पळय तेदना हो एक्सिडंट जालो पळय तेदना आमी गाडयेन तेर्स कोत्तालीं प्रितीच्या भयणी भावानू हांव जाल्यार खरेंच अजाप जालो गाडी पोत्तोता आवय बापूय हा ही तरणाटीं भुरगीं हा एकल्याकूय कांयच जायनासतना 3-4 दिसांनी हॉस्पिटलांतसान सगळीं घरा इतली कापासतात हागाय आमच्या आंकवार मारयेक जबाब हांवें दिवपाची गरज ना जे कितें तांच्या जिवितान घडलें आमकां तो जबाब घेवन येता आयच्या दिसा प्रितीच्या भयणी भावानो आमी सगळीं रुजाय सायबिणीच्या पांयाशी आयल्या आनी बरो विशय घेतलेलो आसा रुजाय सायबिणीचे भोगतीन देवाचो खोल अनुभव घेवया आनी उर्बेवंत गोवाय जावंक आमचेशी तिका राव म्हणून आमी सांगुया प्रितीच्या इश्टानू ह्या विशयांतल्यान 2 खेरीत शिकोवण्यो आमी आमकां घेवया पयले सुवातेर अनुभव देवाचो आनी कोण दिता हो अनुभव हांव म्हणपाचो जेन्ना आमी रुजाय सायबिणीशी आयल्या हाचे अनुभव आनी अनुभव दितेली आमकां म्हाका दिसता आनीक कोण ना कित्याक आमची आवय ती आमकां सदांच ती बरें आवडेता आमचे पासत सदां ती बरें मागता आमची आपुरबाय तिका आसा आमी जाणात न्हू आमी ल्हान आसलीं पळय तेन्ना आमची आवय आसली आनी आमची आवय कितें करताली आमकां बरी हातीक धरून भोंवताली आज जरी तर मातसो पासून केन्नाय सुटलो उगडास जरी तर आमी काडीत आमकां भिरांत दिसताली आनी जाता तितले बेगीन परत आमी तो हात धरूंक आमचो आवडो जातालो म्हाका दिसता देवाचो अनुभव आमकां असलेंच कितें करून मेवतलो म्हणजे कितें काना गांवाचे लग्नाचेर नदर मारात जेन्ना सोरो सोंपलो ओकले न्हवऱ्यान मारयेक कांयच म्हणोंक ना पूण पळयात एके आवयचें काळीज त्या भुरग्यां थंय चुरचुरता म्हजीच भुरगीं कशीं तीं तांकां लॉस जालेली नाका सांगोन आसतना तांची ही गरज ही आवय वळखता पारखिता आनी कितें करता तांच्या आदाराक वेता कशी तांकां जेजूशी पावयता पळय जेजून तुमकां आदार दिवंक जातात हांव वेता ताचेशी
हांव मागतां तुमकां लागून प्रितीच्या भयणी भावांनो आमी जायते पावटी म्हणटा आंकवार मारिया आमचे पासत कितें म्हणटा विनंती कोर आंकवार मारिया आमचे पासत विनंती कोर वय प्रितीच्या भाव भयणीनो ही मारिया आमचे पासत विनंती करता आनी उगडास दोरात जोरी तर काना गांवांत ओकले न्हवऱ्यान मागोन आसतना जोरी तर आंकवार मारिया तांकां पावली हांवें आनी तुवें जोरी तर आमी ताका उलो मारलो कितली गोडेक ही आंकवार मारिया आमकां पावची ना गाय प्रितीच्या इश्टानू ह्या आंकवार मारयेशी वचूंक आमी शिकुया जायते फावटी गरज पडत जाल्यार दिमेरूय पडुया प्रितीच्या भयणी भावांनो ह्या तेरसाच्या मोगांत आमी पडूंक शिकुया आनी आमच्या भुरग्यां बाळांकूय शिकोवया ही जबाबदारी आमची कित्याक जितली आमी तिच्या हातीक दवरतली जितली आमी तिच्या मोगान पडटली तितली आमकां ती देवाचो अनुभव दितली ह्या ओपसोयगाची खबर सांगतालो तिणें सोडूंक ना तांकां तिच्या आदाराक ही आंकवार मारिया पावली प्रितीच्या भयणी भावांनो आमकांय ती सोडची ना पूण हांवें आनी तुवें ह्या आंकवार मारयेच्या हातीक दवरची आनी तिका उलो मारची गरज आसा एक सादें उदाहरण दिता हांव तरणाट्यांक पळयतां आनी प्रितीच्या भयणी भावांनो जायते फावटी हांव म्हज्या गाडयेन बसून ह्या तरणाट्यांक घेवन हांवें जायत्या जाग्यांचेर वेचो पडटा हांवें एक सुय केल्या हांव जेन्ना केन्ना ह्या तरणाट्यांक घेवन वयतां प्रितीच्या भयणी भावांनो म्हाजी गाडी कॉमेस जाता आसतनाच एक आमच्या बापा एक नोमानी मोरी म्हणटा भुरग्यांक दाखोवपाक की म्हाका आनी तुका आंकवार मायेची गरज देवा बापाची गरज ताच्या आदाराची गरज आयज प्रितीच्या भयणी भावांनो ही सोय हांवें पुत्तून पुत्तून ताका उगडास करची गरज ना मातसो मुखार पावलो हांव जरी तर विसरलां ही भुरगीं म्हाका उगडास करता फादर आमच्या बापा म्हणोंक ना नोमान मोरये म्हणोंक ना प्रितीच्या भयणी भावांनो हो मोग तांकां दिवया आंकवार मारयेची वेंग तांकां दाखोवया आंकवार मारयेचो हात धरूंक आमी शिकुया तांकांय शिकोवया तेन्नाच की देवाच्या अनुभवान हांव आनी तूं आमी वाडटलीं दुसरे सुवातेर प्रितीच्या इश्टानो जेन्ना आमी देवाचो अनुभव घेता आमी देवांत वाडटा तेन्ना प्रितीच्या भयणी भावांनो ही खुशालकाय आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता आयच्या पयल्या वाचपान जरी तर आमी बरें करून तें आयकलां थंय आमकां मेळटा देव अब्राहमाक आपयता आनी ताका आपयता आनी म्हणटा वच हांव धाडटा थंय वच आनी प्रितीच्या भयणी भावांनो पिसो कसो अब्राहम वयता पिसो गायतो कित्याक कसलीं पिशेपणां अरे कोणूय तुका सांगता सगळें सोड आनी वच कित्याक वयतलो हांव प्रितीच्या भयणी भावांनो अब्राहम पिसो न्हय अब्राहम देवाचेर पातयेलो फुडें कितें जातलें हाची धास्ती ताका जेरूल आसली आसतली पूण आपलो देव जरी तर आपणाक पाठयता तोच आपणाचो परामोस करतलो हें आस्वासन ताणें आपल्याकूच दिलें फाटल्या म्हयन्यांनी आमी जाणां कोवीड जेन्ना भितर सरलें जायतो लोक कश्टवलो असलीच एक वस्तोरी प्रितीच्या भयणी भावांनो 3 सुपुल्लीं भुरगीं ताची कश्टवतालीं हॉस्पिटलांत आनी तिच्या गोच्च्यांनी म्हाका फोन मारलो आनी म्हटलें फादर मातशें माग आमच्या बाय पासत कश्टवता मरणाचे तोणीर कशें पावलेलें आसा कित्याक ताचो ऑक्सिजन लेवल बरोच देंवला प्रितीच्या इश्टानू तिका तिचे लागीं उलोवंक जायनासलें हांवें ताका भेटूंक वचूंक जायनासलें हांवें ताका मोबायलाचेर मॅसेज घातली बाय भियेनाका तुजे पासत मागतां प्रितीच्या इश्टानू अजापाची गजाल दुसऱ्या दिसा ह्या बायलेची मॅसेज म्हाका येता आनी कितें मॅसेज तिची मॅसेज अशी फादर हांव भियेना कित्याक म्हजें जिवीत हांवें आंकवार मायेचे आदीन केलां आनी कित्याक केलां बेश्टें करूंक ना कित्याक ती आवय न्हू फादर ती आवय आनी एक आवय कशी दुसऱ्या आवयक जरी तर ती सजमोची ना आनीक कोण सजमतलो प्रितीच्या इश्टानू काय बरी गोवायकी ह्या वस्तोरीची एक आवय जरी तर फादर एके आवयक सजमोची ना कोण सजमतलो प्रितीच्या इश्टानू व्हडलो शर्माव ह्या वस्तोरेन सांगोंक ना सादी उतरां पूण आपल्या काय बऱ्या जिवितांतल्यान आनी देखींतल्यान
कांय बरी गोवायकी ह्या वस्तोरेन दिली आनी आयज घोडेक हाकाच लागून हांव हें तुमकां सांगूंक पावलां. प्रितीच्या इश्टांनो, आमच्या जिवितांत जायतीं वादळ मोडां येतलीं, जायते प्रश्न उप्रासतले, जायत्या त्रासाक आमी सांपडटलीं. सगल्यांक देव जाबाब घेवन येतलो काय? ना, घोडेक येवचो ना. पूण कितें जातलें? देव घोडेक आमची बुजां गोट करतलो. आमकां त्या त्रासाचो आनी आडकोळीचो फुडो करूंक घोडेक आपलो तेंको आनी आदार दितलो. आनी हाकाच लागून घोडेक हांव आनी तूं आमी बरी गोवायकी दिवंक पावतले. हेंच प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या दिसा ह्या फेस्ताच्या सोमोयार आमकां शिकोवण कशी घेवया. देवाचो अनुभव मारयेचे उद्देशी आमी घेवया, तिच्या हाताक धरूंक शिकुया. रुजाय सायबिणीच्या आनी ह्या तेरसाच्या मोगांत पडुया. तेदनाच की बरें येतलें आमच्या जिवितांत हें हांव म्हणोंक सोदिना, पूण जें कितें येतलें ताचो फुडो करूंक म्हाका आनी तुका देव शक्ती दितलो, आमकां बरी गोवायकी दिवंक बरी क्रिस्तांवां करतलो. हेच खात्रेन ह्या मिसाचे भेटेंत वांटो घेवया. हीच कृपा आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक आमी मागुया. आमेन. उबी रावया. आमचो बाबार्थ आमी उच्चारुया आनी बरोबर म्हणुया. सोतमांता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमिया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडबीत सामावलो, आंकवार मारये थंय जल्मलो, पोंस पिलाता ताणें कोश्ट सोंसले, ताका फुडसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेलेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयेंतान जिवी आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमांता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो येतकार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. काय आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापा मुखार ह्या वेळार आमी दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या खोल अनुभवान बरोवन ताजो प्रभाव तांच्या मुणयारी सेवेंतल्यान दिसून आयल्यार पुरो म्हूण रुजार सायबिणीचे मोजतीन देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्लें कार्या मनीसकुळाचे सेवे पासत देवाचें देणें म्हूण वळखून आपलेपणांतले रिते जावंक आनी सोर भेदभाव उतरून सगल्या मनशांची निस्वार्थीपणान आनी एकसारकेपणान सेवा चाकरी करूंक तांकां रुजाय सायबिणीचे मोजतीन देवाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. जेजूक आमचे मोदें येवकार दिवंक आनी ताजो खोल अनुभव घेवन ताजे उर्बेवंत गोवाय आमी जावंक पावूंक रुजाय सायबिणीचे मोजतीन देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या जिविताच्या संकोश्टान आव्हानां आनी दुखी खंती मोदें जेजू आमच्या यात्रेचो विस्वासी आनी तीर गोठाय दिवपी सांगाती आनी सोडवंडार म्हूण वळखून सदांकाल पूण भोव करून ह्या मारामारीच्या काळांत ताका आमच्या जिवितान, कुटुंबान, समुदायेन आनी समाजान येवकार दिवंक आमचीं काळजां आयतीं आनी उदकीं कोर म्हूण रुजाय सायबिणीचे मोजतीन देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. भोव सर्गीच्या बापा, वडोपूर बायन, ही थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या. तुजी दयाळ नदर तूं आमचेर घाल आनी तुजी खुशी जाल्या ती सगळी तूं आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बसूया. दानातुरेच्या वेळार आमी गीत घेवया. भावा भयणी बापाक भेटोवंक
유다조항 C10. म्हज्या इश्टानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या जातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्यानी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारात सर्विसभर मानून घेवं. कोनवाल्या बापा, बागिवोतांक वार माई देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. ताचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सोर्गीचे आवयचे मोजोतीन आमच्याय दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सोडवेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबाहरूया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सोडवेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूं. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मायेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोळपणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Vavartaco gutporgotoja. Sumia Jesu, Ami Omudokata, Ani Ekasi Pleni Pieta, Bikleit Bauti, Tu Vojvowanie Sun, Ami Tuce Moron Urgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें परजुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आमच्या जोण एकल्याच्या कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पती, भाग्योन धर्म दिता आनी सोरू काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाताक, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोडपोद वेदारा बापा, सोड वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमची रुजाय सायबीन आमकां आतीक धरून देवाचो अनुभव दिवंक तिका थांक आसा आनी जेन्ना आमी हो अनुभव घेता होच देवाचो अनुभव घेवन आमी बरी गोवायकी दिवंक जिवितांतल्यान पावता. हेंच आमच्या जिवितांत घडून येवंक गरज पडटा तेन्ना आनी अदीक करून जिविताचे दर घडये आमी ह्या रुसाय सायबिणीच्या आसऱ्या खाल रावन जिवंक शिकूंक फावती कृपा मोदत आमकां मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मोगान खुशालकायेन जेजूची शांती एकामेकाक वांटुया. देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती
ह्या शिलेच्या जेवणांक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी हे म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरां म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस प्रसाद शिवताना आमी गीत गावया गिताचो D6 भाऊ भयणी आमी सगळीं Baboni
उबी रावया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, बागीवंतांक वार माई देवाचे मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माये वरी तुजी खुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासणाची सोडवण बगूंक आमी तयार जावंक. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. भाऊ भयणीनो, कालच्या दिसा सांजे वेळार जायतो पावस पडलो आनी आयज कितलो बरो सुकार सायबिणीन दिलो आपले परबे दिसा. देवा खारगा खारजाच्या उमाळ्यांनी बरोवन रुजाय सायबिणीचे परबे दिसा सगळ्या आमच्या फिरगोसकारांक, नावेलकारांक गोंयांत आसात आनी गोंया भायर आसात तांकां सगल्यांक परबेची कुशालकाय आनी संतोश आमी आवंडेता. सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट. आमी ह्या फिरगोचेन वावुरतले पाद्री आनी माद्री देवाचो आशिर्वाद आनी मेजूंक जायना तितलीं बेसांवां तुमचेर आवंडेता. देवाचे माये जेजू दी आमकां अशें आमी ह्या दिसांनी गावून मागले. आमकां जेजूचो अणभव मेळचो होच आमचो आवंडो आनी हेतू. भाऊ भयणीनो, सगल्या गोरेब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. होच करीत भशेन आमच्या काळजाचो आवंडो. हे नावेलच्या गांवांत सगळे गोराबे खुशाल आसचे, देवाक भेटलेले गोराबे जावचे आनी जेजूक एके भशेन सोमी आनी दोमनी म्हूण मानून घेतात तसले गोराबे जावचे म्हूण आमची मागणी जावन आसा. थारायिल्ल्या प्रमाणे सगल्यांक घडून येवंक देवान आपले काकुतीन हे बाग आमकां फावो केले. देखून आयज सगल्यांच्या नांवान देवाक आर्गां दिता. तुमची फिरगोसकारांची उमेद सवकार आसलो देखून हें सगळें कसलीच आडकोळ नासतना जालें. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आसचो. उमेद दिसताली. जायतीं जाणां सकाळ फुडें येवन सगळ्यो वस्तू थाऱ्यार घालतालीं, सांजेचे सगळ्यो वस्तू तयार दवरतालीं. तुमचे पासत आमी देवाक आर्गां दिता. थोड्यांनी जायतो वावर केलो जाल्यार जायत्यांनी दुडवांचोय आदार दिलो. सगल्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. हांव आयलां ते मेरेन म्हाका तुमचो सवकार सगळ्यांचो बरें उतर म्हाका मेळ्ळां. देखून सायबिणी उद्देशीन तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो आनी ह्या गांवांत एकपण आनी एक मन घडून हाडूंक आमी वावुरतले. आमचे खेरीत दिनवास आमच्या गांवच्या SFN सिस्टर्स, पिलार सिस्टर्स, आरमाई सिस्टर्स आपलो आदार ती सदांच फावो करतात. देवाचें कार्य तुमचे संस्थे उद्देशी फुडें व्हरचें हेंच आमचें मागणें. कापुचीन फादर्स मोदी आसात, सदांच तयार आमकां आदार दिवंक. देवाचो आशिर्वाद तांचे वावराचेर आमी मागता. सकाळीं तेस करूंक चुकय नासतना उमेदीन जायतीं भाव भयणां आयलीं देखून तांकां दिनवास. सेवाधर्म चुकी विणें करूंक सेवाधर्मीक सेवक आनी खेरीत भाशेन सेवाधर्मीक सेवकांची समिती लिटर्जिकल एनिमेटर्स टीम खूब वावुरिली. देखून म्हाका खूब बरें दिसता. तांची प्रॅक्टीस तांणी घेतली. चडशे इगर्जांनी हें दिसती पडना आनी ती आयलीं, उमेदीन आयलीं. सदांच अशें दवरचें म्हूण आमचें मागणें. आमचे साबार वॉलंटियर्स जावं SOP सांबाळूंक, ट्रॅफिक सांबाळूंक, कोदेलां मांडूंक, सारून मारूंक वावुरल्यात. तुमी उमेदीन केलां. वावराची देवानूच तुमकां मोजरी दिवची हें म्हजें मागणें जावन आसा. आमचे साबार CCRTV, साल, बॉरीस, क्रुझेंटो आनी डायलनांक दिनवास आमचे. मिसाची भेट दुसऱ्यांक खेरीत भाशेन मिसाचे भेटेक हाजीर जावंक जायना. तांकां सोंपेपणां जावं टीव्हीचेर जावं युट्यूबाचेर आनी हेरां चॅनलाचेर घालूंक तुमी तोकूस घेतलो. देखून आमी तुमचे आभारी. सदांच फेस्ताची उमेद हाडूंक आनी आलवारां आयज सकाळ फुडें वाजोवन आमकां आनिसेट आनी ताच्या सांगात्यांनी उमेदीर हाडले. तांकां आमचे दिनवास. नोवेनाच्या दिसांनी साबार पाद्री सकाळ फुडें पासून येवन देवाच्या उतराची म्हणणी केली आनी संदान संस्कार दुसऱ्यांक दिलो. देखून ह्याय पाद्रींक आमचे खेरीत दिनवास. पिटर्सन आपलो सावंड सिस्टम घालून आनी LED TV वयर सगळीं सोंपेपणां दिलीं. तो सदांच आमच्या सांगात आसता आदार दिवंक. ताचेर आनी ताच्या फॅमिलीचेर आशिर्वाद मागता. लॉरी फावो ते भाशेन लायट घालून पेंडोल कोदेलां आमकां जायते भाशेन करूंक आदार दिलो. देखून ताकाय आमी दिनवासता. असोधरणाचे म्हणयार युकरिस्टीक मिनिस्टर्स सदांच उमेदीन येतात
आनी नोवेनांच्या दिसांनी वेळ करून आयलीं क्रिस्त प्रसाद वांटूंक आमकां सगल्यांक सोंपें केलें देखून वेळ केल्ल्यांक आमचे खरीत भाशेन दिनवास. लेनोय गोमेंडीस आमचो भाव सदांच मिसार हाजीर जावंक आमकां मिसान वांटो घेवंक आमकां आदार मेळटा. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी तो खूब तोकोस ताणें घेतलो देखून ताचे आमकां काळजांतान दिनवास. ह्याय दिसांनी कांय दुसरीं भाव भयणां वाजोवपी गावपी आनी आयज आनी हेराय दिसांनी कोयराचे वांगड्यांक आमचे खरीत भाशेन काळजांतान दिनवास. तुमी वेळ करून आयली ते पासत. मान्युएल आनी एफएक्स हे आमच्या भावांक मिसाचे वस्तू वेळार तयार दवरलो. मिस मान्युएल सकाळ फुडें येवन एकदम हुस्क्यान भरलेलो. तांकां देवाचो आशिर्वाद मागता. म्युरल हेझल एना एंड मर्लिन आमच्या ऑफिसान कुशेन वावुरतात आनी सेवा करतात. तांकांय आयच्या दिसा तांच्या वावराची आमी तोखणाय करता आनी दिनवासता. आमच्या तरणाट्यांनी जावं अशरिंग करून कदेलां अड्डीर दवरूंक कॅलेंडर खोपोवंक जाय ती उमेद दाखयली देखून तांकांय दिनवास. एंजल्स ऑल्टर सर्वस उमेदीन आयली देखून तांकां तयार करतल्यांक सिस्टर एन्चेरिन डिकॉस्टा आनी हेरांक आनी तांच्या आवय बापायंक करीत आमचे दिनवास. पीटर कार्दोजो सॅम आनी कविता आंध्रान सदांच आमची सेवा करतात. आयच्या दिसा तांची तोखणाय करता. सगले PPCच्या वांगड्यांक काय बरें उमेदीन तुमी आयली आनी तुमकां दिल्ली जबाबदारी बरे भशेन केली. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो. आयज करीत भशेन हांव सभे माजार दिनवासूंक सोंसतां सिस्टर मिना आब्रियो आनी सिस्टर आंचेरन डिकॉस्टा साक्रिस्ती बरे भशेन दवरूंक आनी वस्तू वेळार आमकां त्या वेळार दिवंक ती जाय तें वरसभर वावुरतात देखून सिस्टर आमी तुमचे आभारी. फाब्रिकाचे वांगडी फिली रॉड्रिक्स नाझरत फालेलो शांत दिसा हांकां खेरीत भशेन दिनवासूंक सोदतां. खंयच्याय वेळार उगलो मारल्यार ती येतात आनी इगोर्जेचें बरेपण करूंक ती वावुरतात. उमेदीन येतात देखून तांच्या घराब्याचेर देवान आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. रुजाय सायबिणी आनी बोंपाड सायबिणीचे कॉन्फरन्सचे वांगडी सदांच आदार दिवंक तयार आसात आनी उमेदीन भरलेले देखून आमचेय तांकां दिनवास. रेमंड गोन्साल्वीस सगळें डेकोरेशन करूंक एकमतीन ताणें खेरीत भाशेन सगळें केलें. सायबिणींचो आदार सायबिणीन डेकोरेशन सोबशें ताकाय बी आमी खेरीत भाशेन दिनवासता. उमेदीन वाड्या वाड्यांनी लोकांनी ह्या दिसांनी कॅन्टीन केलें. काय बरें सकाळ फुडें येवन फांत्या परार सगळें तुमी तयार केलें आनी जाय तो बाराबर येवन तुमी हे वस्तू केल्यो देखून तुमकां आमी काळजांतान दिनवासता. बहादूर आनी दशारात दोगांय सेमेट्रीन वावर करतात आनी इगोर्जेनी आनी फ्रांसिस्का आमची भयण इगोर्जेची सफाई करता आनी आमच्या घराची सफाई करता. ताकाय बी आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आदलो आमदार सरपंच डेप्युटी सरपंच 5 मेंबरांक आमी आयज दिनवासूंक सोदता. सगळें बरेपण तांचें आमकां मेवलां सहकार मेवला. जावं ट्रॅफीक बरे भशेन जावं ट्रॅफीक पुलिसाक पुलीस PWD इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फायर एंड एमर्जन्सी सर्वीस मामलादार आनी कलेक्टर हांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक भाऊ भयणीनो तांचो सहकार नासलो जाल्यार आयज हें इतले बरे भशेन जावचें नासलें. अदी करून ट्रॅफीक आनी पुलीस हांकां देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. कोणाक तरी देव बरें करूं म्हणून चुकलां जरूर चुकलां. हांव तर देव बरें करूं म्हणना तांकां म्हाका व्हडलें पातक. आयज तर तुमी इतलें बरेपण पळयलां आनी इतली बरे भशेन ऑर्डर डिसिप्लीन आनी सगळी मांडावळ आनी प्लॅनिंग पळयलां. ते फादर मायरन, फादर ब्लेस, फादर एल्वीस, फादर डायलन आनी फादर डायगूड. अदी करून ह्या चौगांय फादरांनी हें सगळें जें पळय तांणी केलां आनी हांव तांची आयज तोखणाय करिना जाल्यार एकदम चुकीचें. इतलें बरें जावपाचें न्हय, एकमतीन तें जावपाचें न्हय. फादर मायरनान लिटर्जीचो सांबाळ केलो, पाद्रींचो बंदोबस्त केलो, सगळें ते वदान तो कारबार तेणें चलयलो. फादर ब्लेसान जावं कॉयर आनी हेर वस्तू जायत्यो ताणें केल्यो. फादर एल्विसान जावं दुसऱ्यांक जेवणाची तयारी करपाची साफाई सुपाय करपाची ती जबाबदारी पडयली सगळें. फादर डायलनान तरणाट्यां बराबर जायतो दुसरोय वावर केलो आनी जायत्यांक उमेदीन दिलें आनी जायत्यांक एके भशेन बराबर तांणी सगळ्यांनी टीम वर्क केलो. आनी ते पासत आमच्या चौगूय फादरांक काळजांतान दिनवासता. हें सगळें आयज जालां जाल्यार तांकां लागून तांचे उमेदीक लागून तांचे बरे मनाक लागून तें गरजेचें. ट्रू स्पिरीट
हें गरजेचें म्हणटच तांकां काळजान ताण दिन वाचता. फादर डायगोन आमकां खेरीत भशेन कुमसाराक आदार केला, तांकांय बी आमी काळजान ताण देव बरें करूं म्हणटा. भाऊ भयणीनो, आयज क्लुनी सिस्टर्स वेर्ना एक हॉस्पिटल बांदतात, त्यो कितें डोनेशन कुपन घेवन आयल्यात. आमी हिंगा घडटा जाल्यार एक तिकेट तरी काडया तांची, कित्याक तुमी जाणात आयज पाल बांदकाम करूंक अदीक करून आमकां पाद्रींक माद्रींक खूब आगोड जाता, सगळें म्हारग जालां. ते बसत ती जायतो तेंप जालो आतां कश्ट वतात बावडीक तें हॉस्पिटल बांदूंक. म्हणटच हें हॉस्पिटल येवंक आनी हॉस्पिटला उद्देशीं अदीक गरिबांक तांच्या हॉस्पिटला उद्देशीं फायदो जावंक तुमी ते एक तरी तिकेट काडची म्हण मागता. तशेंच मानोरच्या कपेलाचें भाव भयणां तांचें कपेल आनी पाद्रींचें घर सुदारूंक सोदतात, बरें करूंक सोदतात, तांकांय तुमी गरज एक तिकेट काडची आनी आदार दिवचो म्हण मागता. 18वेर आनी 19वेर तियात्र आसतलो, तांकां हे तियात्र फकत तांकां हावजी आसतली, तितून तुमी वांटो घेवचो आनी सगळे SOP सांबाळटले. तियात्र दोनूय दीस इगर्जेच्या आमच्या रोजरी इस्कॉलाच्या फुड्यान जातले. युकरिस्टीक प्रोसेशन आसा पवित्र संस्काराचें पुरसांव 21वेर आयतारा दीस 4 ते उपरांत 4 सुरू जाता. म्हणटच आमी सगळी टायम आनी ऑर्डर आमी सायबिणीच्या पुरसांवाक केल्ली ती करतली. आमी मागड्यान रावया आनी ह्या पुरसांव उद्देशीं जायतो देवाचो आशिर्वाद आनी देवाची देणी आनी देंवचाराची पदवी जावं अदीक करून पयर सरूंक मागया आनी आयतार म्हणटच सगळ्यांनी येवचें. भाऊ भयणीनो, सायबिणीचें नोवेन आमकां खूब फायद्याचें आनी आमी ह्या सायबिणीच्या नोवेनाचो फोड कसो मागत रावया. घरान तेस करता आसतना आमच्या नावेलच्या तशा गोंयच्या शाराक सायबीण मायेन राखूं आनी अदीक करून आतां येतलीं ती एलिसांवां एके भाशेन आमकां एक बरो सरकार फावो जावंक सगळी दुस्पटूच कशी दिसता तें सगळें पयस करून सायबीण मायन बरे भाशेन आमकां मनान घालून आमी तेस करीत रावया. आमी म्हाका जाल्यार बावळत आसा, आमी जितले तेस करता हें सगळें पयस जातलें आनी बरो सरकार आमकां येतलो देवाक जाय पळय तसो. म्हणटच एकूच मागणें आयज एक निचो कसो घेवया आमी. लेट अस fight this battle with prayer of the rosary and be victorious. आमी जैत येवन जातले हांव म्हणटच हांव रावतां. तुमी ह्या तेरसाच्या देवस्थान करीत रावतले आनी सगळें जे पळय घुसपा गोंदळ जाला तो पयस जातले आनी एकचारान एकवटान गोंयकार वावुरतले म्हण. आयचे मीस भेटयल्लें आनी प्रवचन केल्लें आमच्या भावाक फादर सावयो हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. ते डायरेक्टर जावन आसात आमच्या यूथ सेंटराचे गोंयचे देवसरीच्या. फादर सकाळ फुडें तूं आमचे मदें आयलो आनी आमकां देवाचें उतर दिलें. तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तुजेर वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हण आमचें मागता. खूब तरणाट्यां बरोबर तुंय बी तरणाटोच आनी तरणाटोच कसो जाता ते बसत तुकाय बी आमचे काळजान ताण दिनवास. आमचेच गांवचो आमचोच पूत गांवचो फादर एडन फेर्नांडीस आसा, बुरगोस पाद्री, तो पाद्री जाल्यार थोडेशे म्हयने जाले. ताकाय बी आमी आयज पोरबे सुमयार शाबासकी दिता. आमच्या गांवान पयरूच ताणें आपलें पयलें मीस केलां. म्हाका दिसता आयज ताचें दुसरें मीस ह्या आमच्या फिरगोरचें. फादर एडन, तुज्या पाद्रीपणाच्या जिवितान तुका सगळें बरें हांव दिता. तुज्या माय पायचेरूय आशिर्वाद मागता आनी तुका बरें तें मेळूं म्हण मागता. भाऊ भयणो, कांय चोत्राय धरची, लूट करची न्हय, सवकास भायर सरचें. म्हाका दिसता इल्लोसो वेळ आसा. भायर सरतना लूट करची न्हय, सवकास भायर सरचें. फाटीं आसात तीं पयलीं भायर सरतलीं. एंट्री आनी एक्झीट गेट्स आसात, तुमी भितर सरल्यान त्या गेटींतल्यान वेचचें न्हय. म्हजे दावे वाटेन भायल्यान माटवान आशिल्ल्या भाव भयणांनी सिमितरीशीं आशिल्ल्या गेटींतल्यान भायर सरचें आनी इगोर्जे फुडें तेच परी म्हजे उजवेन वाटेन भायल्यान बसून आशिल्ल्यांनी पोस्टा वाटेन गेट आसा ते गेटींतल्यान भायर सरचें. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां वाट दाखयतले. आमची फिरगोस तरणाटीं आमचो फिरगोजीचो कॅलेंडर विक्रे घेवन आसतलीं. ह्या कॅलेंडरार आमच्या नावेलच्या फिरगोजीची पुराय म्हायती तुमकां मेळटा. एका कॅलेंडराचें मोल फकत 50 रुपया. तुमी विकतो घेवचो आनी आदार दिवचो. इगोर्जे भितर आसा ते सायबिणीची मुर्ती चोवमाक घेवचो न्ही. पयसूच रावन भायर आशिल्ल्या सायबिणी चोवमाक घेवचो. थंय बी लूट करची न्ही. बॉक्सान तुमच्यो वाती घालच्यो, SOP सांबाळची आनी डिस्टन्स सांबाळची. आतां दुसऱ्या मीस 7:30 वरांचेर येतलें. 8:45 धांक पोरबेचें मीस आनी 12 इंग्लिजींतल्यान मीस. भाऊ भयणो, आयज मातशें लांब जालें. तुमचे कडेन माफी मागता. आयज ती करचेंच पडटा कित्याक जायतो लोक तुमचे भशेन सगळे भशेन आदार दीत आसा. आनी एक पावटी तुमचे आमी आभारी. देवान तुमचेर सायबिणी उद्देशी जायतो आशिर्वाद घालो. हेंच म्हजें मागणें. म्हजें एकूच सपन सगळे घराबे खुशाल आसूं. हांव खुशाल जिवितान ते भशेन तुमी खुशाल आसचें. देवान तुमचेर बरें करचें. देवान तुमकां बेसांवांनी भरचें. भुरग्यां बाळांचेर तुमचे आशिर्वाद घालचो. हेंच म्हजें मागणें जावन आसा. सदांच तुमचो इगोर्जेक आदार दियात.
तुमच्या बऱ्या मनाचो तुझ्या बऱ्या काळजाचो बऱ्या कोन्याचो आनी इगोर्ज एकदम मजबूत आत्म्यान भरलेली इगोर्ज करूंक आमी वावरया उबी रावया. सोडवेस्पोड तुमचे सोवे आसूं आनी सोड पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी कृपेन तुमकां धाडटा. देवाची वड